Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. गोय कामगार कल्याण कायद्यासहित जीएसटीत काय बदल केल्यात म्हणून मुख्यमंत्र्याची माहिती. Proposal for the further amendment in the goods and service tax amendment, it is an केला. It is an for amend केला 2007. Yeah. It is according to the central GST. त्याच्या उपरांत गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल जो ऑर्डिनन्स आम्ही फाटले फावटी पास केल्लो पळय ते बिलात कन्वर्ट केलो. ताज्या उपरांत प्रपोजल अमेंड गोवा ज्युडिशियल सर्वीस रूल 2013 अमेंडमेंट केला. बाकीचे रुटीन सगळे अशेंच आसा. एक्सपेंडिचर सँक्शन आनी ते आसा. बाकीचे व्हडलेशें कांय नाशिल्लें. मजगती सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर स्किमी वरवीं बजेटांत 2 कोटीची तरतूद करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. इन्फ्लुएन्सरांनी रजिस्टर करचे. बरो प्रतिसाद मेळटा तांकां खंय ऑनबोर्ड घेता. सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा. फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी ए, बी, सी अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. विशेष करून 15 year रेजिडन्स ताज्या खातीर कंपल्सरी आसा कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा बरोबर स्वप्नील तारी.